आणि या पुढे या तो पुढे या आणि तो पुढे या दो घेऊया पुढे पुढे या सगळे पुढे कशी या अशी या रुपेश का गेला रुपेश होतो या सुनील जी सुनील भाऊ हा बॅग म्हातारे काम करतो ना उसका बढ़िया भाई जय श्री गणेश जय श्री सातेरी देवी जी आमची म्हातारची हुमटी जे जिकडे आमच्या पूर्वजांनी व्यवस्थापन करून आज कितली वर्षां ते सांभाळलेले आज तो सर्वे नंबर या टीसीपी डिपार्टमेंटात चेंज ऑफ झोन काढला आज ती बायगावच्या आमच्या बायलेच्या रुपेन जे आमदारांनी तुमकां सांगलेले जी म्हातारीची हुमटी जी म्हातारी असेंब्ली तुमची फाट तोडतली आज ती आमच्या वांगडा येयल्ली आसा वो सर्वे जो नोटिफिकेशन टीचर आज काढला 42 सर्वे नंबरान टोटल 28,878 ही एरिया चेंज ऑफ झोनाक काढला आणि हेच्या पयलू आमचे तुम्ही पळोवंक गेल्यार सगळे दोंगर चेंज ऑफ झोनाक काढला हांव तुमकां सर्वे नंबर रीड आउट करून दाखयता 42/1 42/2 53/1 53/2 54/0 55/0 हे सगळे गावचे आमचे जितले दोंगर जे नो डेव्हलपमेंट स्लोप हा जे नॅचरल कव्हर हा जे ऑर्चर्ड लँड हा हे सगळे एकान एक दोंगरीच्यानी चेंज ऑफ झोनाक काढला म्हणजे हे सगळे सेटलमेंट करून उडोवंक सोदता टोटल एरिया ही 2,49,674 हा आणि तितली फर्स्ट फेजान तेंच्यांनी 84,137 स्क्वेअर मीटर ही चेंज ऑफ झोनाक काढला आणि दोन फेज जर तर तेंच्यांनी कव्हर केले दोंगर ते चेंज ऑफ झोनाक काडटले आणि तेंच्यांनी 5,000 ही चेंज ऑफ झोनान ऑलरेडी कन्वर्ट केल्ली आसा फुड्या टीसीबी डिपार्टमेंटान जी होट जी तेंच्याच कायद्यान आसा झोन 39 हे नोटिफिकेशन हो तेंच्यांनी 29 तारीख काडलेलो आणि जेन्ना असेंब्लीन बिल पास जाल्ले 39 हेचे तेच्या उपरांत तुम्ही मुद्दम पळया आम्ही पेपरा शिवाय उलयना तुमकां दिसले आमचो एसटी समाज शिकलेलो ना आमचे पूर्वज शिकलेले ना पूण आयज आमकां आवय बापायन आमची कापसात केला आमी शिकोन ही रिसर्च आनी डेटा जो कलेक्ट करूंक जाय जो तुमचो जो शॉर्टफॉल्स आहा तुमी जो खंय चुकला जे कायद्यान खंय रॉंग केले आयज ते तुमकां सगळे गोंयभर दाखयता हे तुमी वाचूंक शकता इको सेन्सिटिव्ह लँड म्हणल्यार कितें मीन्स अ लो लिविंग एरिया पॅडी फील्ड वॉटर बॉडी खाजन लँड फ्लड प्रोन झोन एरिया लँड हॅव्हिंग स्लोप more than 25% forest land including private forest land falling in the buffer zone of a wildlife sanctuary वो असेंब्ली टीचरने नोटिफिकेशन काढलेले आणि हे डेफिनेशन दिले त्याच्या उपरांत तेच नोटिफिकेशन टीचरने क्लियर केला हेच क्लिअरली अंडरस्टँड करून घ्या इको सेन्सिटिव्ह लँड as defined in clause C of sub rule 1 of rule 2 shall not be considered for change of zone. हे तुम्ही पहिला की जे इको सेन्सिटिव्ह झोन गोंयभर जे आमचे दोंगरांचेर आहा ते चेंज ऑफ झोन घालपाक मेळना आयज वो सेंट्रलाचो प्लॅन वो हांवें ड्रॉ करू ना माझ्या ड्रॉइंग बुकार वो सेंट्रल ऑफ इंडियाचो प्लॅन हेजेर ते क्लियरली सांगता जो शिरदोनचे पाय सर्वे नंबर आहा
42/1, 42/2, 53/1, 53/2, 54, 55 of Sirdao Palem village. जी ऑरेंज तुमकां ही बाउंड्री दिसता ही सगळी नो डेव्हलपमेंट स्लोपान पडटा आणि हरेक आतां सांगतलो जाल्यार एक 50% अभाव आसा आणि खंयचेच काय त्याच्या अनुसार पीसीबी डिपार्टमेंट जाल्यार गोंय बोर्डचे खंयचेच डिपार्टमेंट हे चेंज ऑफ झोनात हेच कायद्याचेर काडूंक शकना पूण हेंच्यांनी हे रिकमेंड कशें केले हे आयज सीटीपीन आन्सर करपाची गरज आहा. तशेंच हो तुम्ही पळोवंक शकता ISROचो रिपोर्ट जी येल्लो लायन तुमकां दिसता ही फॉरेस्ट एरिया जो 2001 कारापूर कमिटीचो रिपोर्ट तयार जाल्लो जो प्रोसेस गव्हर्मेंटान आमचे दोंगर आमचे फॉरेस्ट लँड सांबाळपा लागून सर्वे तयार केल्लो. हांव गांवकारां कडेन एकूच विचारूंक सोदता आयज तुमी पळोवंक शकता ही जी आयज लांकडां आसा ही जी आमचे दायज आहा आमच्या गांवांत कोले असले काय ना आमच्या गांवांत रान असले काय ना आमच्या गांवांत मेडिसिनल प्लांट्स असली काय ना आमच्या गांवांत काजी असले काय ना आमच्या गांवांत डोंगरार ही झाडां असली काय ना. तुम्ही ह्या जाणट्यांच्यान आमच्या बायलांच्यान आमच्या भुरग्यांच्यान आयज आयकलेले आसा की जे फॉरेस्टान रिक्वायरमेंट्स आहा फॉरेस्ट म्हणून डिक्लेअर करपाक ते प्रत्येक दायज ते प्रत्येक सामग्री ते आमच्या रानांत असली आणि हो कारापूर कमिटीचो रिपोर्ट आयज हो कारापूर कमिटीचो रिपोर्ट तुम्ही पळया. न्यू प्रायव्हेट फॉरेस्ट एरिया आयडेंटिफाईड बाय दी कारापूर कमिटी नॉर्थ गोवा. तिसवाडी तालुका तुमकां जितले लेजिस्लेचर आहा असेंब्लीन ते सगळे लेजिस्लेचर हे आयकून घेवचे. सिरगांव विलेज 41, 42, 43, 44, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55 जितली एरिया या सर्वे नंबरान आहा अराउंड 44.44 एरिया हेक्टर्स हे सगळे सर्वे नंबर फॉरेस्ट म्हणून डिक्लेअर केल्ले 2000 जेन्ना 2012 येयली न्यू कमिटी फॉर्म जाली VT थॉमस कमिटी. हे टायम पिरियडान ह्या डेव्हलपरांनी जे कोण आसा हिंच्यांनी हे जनावरांची आसलेली हिंका उंचो पेटोवन वर्सान वर्स काबार केले. तुम्ही सगळे तुमकां विचारूंक सोदता वर्सान वर्स उंचो पेट्टालो काय ना आमच्या लोकांचे उंचो पेट्टालो काय ना. ह्या डेव्हलपरांनी जी आमची आयज जनावरां आसलेली आयज तिंची फॅमिली तिंचो जीव ह्या डेव्हलपरांनी आमचे राखणदारांक थंय काबार करपाचो प्रयत्न ह्या डेव्हलपरांनी केलो आणि हो दोडो तिंच्या प्रत्येक फॅमिली येणाऱ्या काळान भोगतली जरी तर हो चेंज ऑफ झोन आणि हो जो निसर्ग परत तुम्ही असलो तसलो स्थापीत करिना जाल्यार आम्ही बुधवारा दीस राखणदाराच्या रूपान प्रत्येक राखणदार मशाल घेवन तयार जाल्लो आणि ते उज्याक साक्षी मानून तुमकां श्राप घातला. जे कोणी तुम्ही 39 हे गांवांत आमचो हाडलो जे कोणी तुम्ही आमचे निसर्ग काबार करपाचो प्रयत्न केलो तुमकां श्राप घातला तुमची आणि फॅमिली. तुम्ही जर तर आमचे जनावरांक तुम्ही जर तर आमचे साल्वार करूं ना तुमकां जर तर आमच्या जनावरांचे पडलेले ना तुमकां जर आमचे फुडले पुर्वजांचे पडले ना फुडल्या पिडयेचे पडलेले ना जाल्यार आमकां आणि तुमच्या आणि तुमच्या फॅमिलीचे पडून गेले ना तुमच्या फॅमिलीक जाता ते जावं. जो पर्यंत तुम्ही जर तर फाटी सोडना हो जो मशाल आम्ही राखणाच्या रूपान भेटयलेलो तो तुमच्या प्रत्येक घरान पावतलो आणि तुम्ही येणाऱ्या काळात जो आमचो ट्रायबल विरोधाचो जो राग आहा तुमच्या घरान पावतलो आणि तुमच्या घराची नाशाडी जावन वयतलो जर तर तुम्ही हो चेंज ऑफ झोन फाटी घेयना जाल्यार. दुसरे हो 39 झोन जरी तर आमच्या गांवांत येयलो जाल्यार आता तुमकां जशें सांगले जो NDZ एरिया लो डेव्हलपमेंट स्लोप जशें तुम्ही केरला पळयले स्लोप जर तो डेव्हलप केलो व्हडली व्हडली कन्स्ट्रक्शन व्हडली व्हडली बिल्डिंग जर हाडल्यो नेचर आपले रूप दाखयता. केरला नेचरान आपलो रूप दाखयलो आणि त्या रूपान कितलीशी लोकांची घरां लोक काबार जाले. पाय गांवचो जर तर स्लोप जशें तुमकां हांवें सांगले 50% अभाव आसा 50%, 75, 85% अभाव आसा तो
हे दोंगराचेर जर तर कन्स्ट्रक्शन येयली आमचो जो सकयल गांव आसा वो सगळो दोंगर कोसळून आनी थोड्या वर्सांनी आमच्या गांवांत आमची घरां आमच्या लोकांक वांगडा घेवन वयतलो हे तुमच्या खातीर आमकां भोगचें पडटलें हे फक्त आयज DCP डिपार्टमेंटान जो चेंज ऑफ झोन आमच्या गांवांत हाडला हेंका लागून आमच्या गांवांत आमकां फुडार जे आमचे येवपाची आमची जी पिढी आमचे नेक्स्ट जनरेशन येवपाच्या तुमच्या खातीर आमची फुडली पिढी काबार जातली फुड्या तुमकां सांगतलो जाल्यार जशें तुमकां सांगलें सगळ्याक तुमचे कडेन टॅक्नॉलॉजी आहा DCP डिपार्टमेंट ओपन करा सॅटेलायट इमेजीस काढा फाटले 15 वर्सांच्यो इमेजीस चॅक करा ते झाडां असली काय ना ती तुम्ही ते काबार करून उडयल्यो तुम्ही सगळे शिकलेले बुरूद तुमचे बुरूद तुम्ही शिकलेले आयज इतली टॅक्नॉलॉजी वाडून सुद्दां तुम्ही बुरूद कशें वागता पळया ओपन करून सॅटेलायट इमेजीस थंय झाडां असली काय ना ती जेन्ना तुम्ही रिपोर्ट दिता थंय झाडां ना म्हणो मुद्दम हांव तुमकां नांव घेता ते इंजिनियराचे हो अशोक खडाली हो खंयचो खडाली काय मोठा द्या हांव आयज तो सांगता कॉन्टूर प्लेनाचे आमचो स्लोप 25% बिलो आसा जाल्यार हो जो तुमकां रिपोर्ट आतां दाखयलो तो रिपोर्ट 50% अबाव म्हणून कसो दाखयता हे CTP डिपार्टमेंटान आयज आन्सर करपाची गरज आसा तशेंच तुमी जशें आमदारान तुमकां सगळ्यांक सांगला एसेंब्लीन आमच्या गांवांत तशेंच आमच्या सातांद्रेन 16 MLD वॉटर रिक्वायरमेंट आसा ऑलरेडी आमच्या गांवांत तशें सातांद्रेन 14% MLD आमकां उदक मेळटा 2% ऑलरेडी शॉर्टेज आहा तुमी हे गांवांत जर उदक कमी पडले खंयचे हाडून दितले घरा हाडचे तर टँकर हाडून पावयतले आमच्या बायलांक आमच्या घरांक आमच्या भुरग्यांक आमच्या जाण्टेल्यांक हेजे आन्सर हे DCP डिपार्टमेंट आनी CTPन करपाची गरज आसा हे सर्वे नंबराचेर ऑक्युपेंट्स पळयत जाल्यार 42/12 4 जाणांची नांवां 4 जाणांची जेन्ना आमकां बरें मागपी कोणी इन्फॉर्मेशन दिले हे 4 जाणांच्या नांवांची NOC नासतना एप्लिकेशन कशें पावले आनी कशें रिकमेंड केले हे CTPन आन्सर करपाची गरज आसा तशेंच आयज हे DCP डिपार्टमेंट आमच्या गावडे ट्रायबल लोकां कडेन आयज खेळटा इल्ली प्रॉपर्टी करून हांगसर चेंज ऑफ झोन हाडटा परत आमकां हांगसर DCPन हाडटा गेल्या फावटी तुमकां आमी सांगलेले की आमच्या लोकां कडेन हांगा फकाणां करिनाका म्हणून कित्याक ह्या सर्वे नंबरान 42 आमच्या जाणट्यांनी जे जायत सांबाळून दवरले ती मातारीची हुमटी हे मातारीचे हुमटेर तुम्ही मातारीची हुमटीच म्हणून नाका त्या थंय आमचे रिलिजियस सेंटिमेंट्स आहा थंय आमचे राखणदार आसा ते तुमकां जेन्ना इन्व्हेस्टर कोण काम करून वयतले तुमकां ते सोंपयतले हेजे पयलू ते घडलेले आहा आनी एक तुमकां मोठी गजाल सांगतलो म्हणल्यार जे प्रॉपर्टीक एक्सेसूच ना रोड एक्सेसूच ना अशे प्रॉपर्टीक हे चेंज ऑफ झोन कशें काडूंक शकता जो सर्वे नंबर 51/3A आणि 51/2B हे दोन्ही सर्वे नंबर 72 अंडर स्क्रॅप जाल्ले जे स्टे आलेले कोर्टाचे थ्रू त्या सर्वे नंबरार रोड कसो कन्स्ट्रक्ट जालो ह्या CTPन सांगपाची गरज आसा आणि आयज त्या सर्वे नंबरान रोडाचे काम चालू आहा जो एक्सेस 42 पावता हे काम कशें चालू जाले हे CTPन सांगपाची गरज आहा आणि हेजे स्टे हाडपाची गरज ह्या DCP डिपार्टमेंटाची गरज आसा आमी जितले पाळेकार ट्रायबल लोक ST समाज पाळ्या गांवांत कितलीच वो पिढयो आमचे रावले हांगा अजून पर्यंत कोणाची हिम्मत जाली ना हे गांवकाऱ्यांक दुखोवपाची कित्याक श्री सातेरी देवी आणि आमचे राखणदार आमच्या प्रत्येक वेळा वांगडा रावले आणि जेन्ना हे गांवचेर संकट येयले तेन्ना तेणी आमचे सहभोवतीचे जितले गांव आहा जावं तो चिंबोरचो जावं तो करमळचो जावं ते आमचे सातांद्रेचे जावं ते गोंयभरचे तांकां तेंको दिवपाक आमच्या वांगडा हाडले आनी होच नेट्यो होच फुडाकार घेवन तुमकां आयज वॉर्निंग दिता आमी तुमी जर
फाटी सोरना हो नोटिफिकेशन फाटी काडिना हे कायद्यानुसार तुमचो तो नोटिफिकेशन आयच्या आयजूच भायर पडोंक जाय कित्याक तुमी डिफॉल्ट आसा हांगसर तो कायदेशीर रॉंग तुमी आयज रिकमेंड केल्लो आसा आनी नोटिफिकेशन आउट केल्लो आसा जाल्यार तुमच्यो जेणी कोण वो 39 नोटिफिकेशन आयला आमच्या पाळ्या गांवांत जावं ते असेंब्लीचे आमदार आसूं जावं ते DCP बोर्डान बसलेले मेंबर्स आसूं जावं ते DCPन बसलेले ऑफिसर्स आसूं जे जे कोण पाळ्या गांवांत हाडपाक हो 39A नोटिफिकेशन सपोर्ट केल्लो आसा आमी ट्रायबल लोक जेंच्यांनी हे मायबूक आवय मानून जे रिलिजियस सेंटिमेंट आमचे भितर आसा जे जमनीक जे आवय जे राखणदारांक आमी रक्ताचो थेंब दिवन आमच्या पुर्वजांनी आयज तिंकां सांबाळलेलो आसा तिंकां उलो मारून श्री सातेर देवीक उलो मारून राखणदारांक उलो मारून शिमेकारांक उलो मारून प्रत्येक आमच्या देवस्थानांक उलो मारून आयज आमी तुमकां हा वचन दिता तुमकां श्राप दिता की जो तुम्ही जर तो वॉल 39 फाटी घेयना तुमच्यो येणाऱ्यो पिढयो आमच्या जशी तुम्ही चिंतला की फुडले पिढे पाड आमकां काबार करूंक सोदता जशें तुमी आमच्या दोनारांक काबार केल्ली आसा तशी तुमचे फुडली पिढी येणाऱ्या काळान काबार जातली जर तर तुमी 39 नोटिफिकेशन फाटी घेयना जाल्यार देव बरें करूं जय श्री गणेश जय देवी सातेरी आमकां हे जे 39A आमकां खूब त्रास दिल्ले आसा आनी हे जे 39A जे कोण आमच्या गांवार हाडूंक सोदता हो एकूच नोटिफिकेशन न्हू तो फाटी चार नोटिफिकेशनां येयल्ली आसा आनी 4 नोटिफिकेशनां कशी येयल्ली आसा एक नोटिफिकेशन येयले चवथीच्या दिसांनी दुसऱ्या नोटिफिकेशन येयले नवरात्राच्या दिसांनी त्या मदीं आनी एक येयले आनी आतां येयले ते आमच्या इत्रुच्याच्या दिसांनी आनी फुडें आसा आमची पालखी आसा 22 तारीख पालखी आसा 11 तारीख आमच्या पाळ्यांतलो इत्रूच सोंपला त्याच्या पयलीं आमची सुवारी आसता उज्याची सुवारी आमी पाळेकार आमी ST लोक आमी आमचो धर पाळपाचो काय ना हे तुमी सांगपाचे काय आमी ST लोकांक काबार करपाचे तुमी चिंतलेले आसा ST लोक म्हटल्यार तुमकां बारीक लोक दिसता आनी हो ST लोक आतां आयकपाचो ना तुमी आमचे परते 39A सेक्शन हाडून आमच्या दोगोर इल्ले करून काबार करता तुमकां इतलीच जर दिसता इतलीच जर ताकद आहा जाल्यार तुमी आमकां सगळे पाळेकारांक वीक घालचे आनी मारून उडोवचे आनी मागीरूच हो 39A आनी आमच्या ह्या दोंगरात आनी दोंगर काबार करचो आमकां इल्ले मरपाक नाका आमी परते एकठांय जाता देवळा फुडें येता आनी आमी एकठांय मारता लोकांक उलो मारता यो नाका आमकां हें एक टायम आमकां मारून काबार करा पूण एक सांगता तुमकां आमी पाळेकार आमी ह्या जमनीचे लोक आमी ST समाज ह्या जमीन आमच्या रोगात आसा आमी केन्नाच सोंपपाचे ना तुमी सोंपतले तुमी ह्या गांवांत नासले तुमी ह्या गोंयांत नासले तुमी सोंपतले आमी सोंपपाचे ना आनी देवी तुमकां सांगतली तुमकां आतां रोखडेच दाखोवन दितली तुमकां आतां तुमच्या गांवांत तुमच्या घरांनी मोडी बडबड लागतली ते तुम्ही आमकां दुखयला तूं पाळेकारांक दुखयला ज्या पाळेकारांक ह्याच्या पयलीं कोणाक दुखोवंक ना तांकां तुमी दुखयला आयज तुमकां शाप आसा ह्या पाळेकाराचो शाप आहा तुमच्या घरांत मोडी पडपाक लागतली आनी हे सांगा परते सांगता तुमकां तुमी आमकां ST समाजाक न्याय दिवपाक शकले ना व्हडले लोक गेले समाजाक न्याय दिवपाक शकले ना तो गोरगांवकार बोबांक मारता ST समाज हांगा कागराचे लोक बोबांक मारता ST समाज तो गोरगांवचे लोक बोबांक मारता ST समाज रामाक न्याय दिवपाक पावले तुमी ना बुंदेश्वराक न्याय दिलो ना आमच्या पाळेकाराक केन्ना न्याय दिलो ना आमची फकत बोतां मागता तुमी ह्या फुडें आमी सहन करूंक जावचे ना आयज आमी फकत उलो दाखयता
आमकां खबर आसा पेनाची चपना चड आसता पेन इज वायटर देन स्वॉट म्हणटात आमकां सांगता तुमी पेनाची ताकद वापरा आमी पेनाची ताकद वापरिली आमी पळयली पूण आमी तें विसरूंक ना तुमी आमकां शिकोवन दिले पेन इज वायटर देन स्वॉट आमकां खबर आहा एसटी लोकांक खबर आहा पेनाची ताकद कितें ती आनी कोयत्याची ताकद कितें ती आमी कोयते वापरून चल्लेले आसा तुमच्या भायर आमकां शिकोवपाची गरज ना पेना घेवन जर वेळ येयलो सो आमी कितें करतले आमचें गांव राखपाक एक सांगता तुमकां आमी सोंपच्या पयलीं तुमी सोंपतले जय देवी तरी आनी एक गो सांगता सगल्या बायकांक सांगता मागा ते देवा कडेन मागा ते शिमेकारा कडेन मागा ते रखंडाकारा कडेन की हे जे आमचे 39 घाल्लेलो आसा तो कवर करचो सगळ्यांक मागता तुषार उलो मार तूं देवाक उलो मार सर्वे नंबर घेवन आनी आमी हो सांगतले हो सर्वे नंबर 51, 53, 54, 55, 41, 42 हे नांव घेवन सांग होय तुका आमी सांगता हे 39 आहे देवान पाय मारूंक जाय श्री सातेरी देवी आमचे राखणदार आमचो देव रवाना आमचो देव ब्रह्म आमचे शिमेकर आमचे गावचे प्रत्येक जागेकर आणि जितले आमचे पूर्वज जे सपन केले तिका उलो मारता जे कोण आमचे 39 आव्हान हाडपाक सोदता ते आमचे जनावरांक काबार करपाक सोदता ते आमचे दोंगर काबार करपाक सोदता जे सर्वे नंबर 42 बार 1 जे सर्वे नंबर 42 बार 2 वो सर्वे नंबर 53 बार 1 वो सर्वे नंबर 53 बार 2 वो 54 बार 0 वो सर्वे नंबर 54 बार 0 वो सर्वे नंबर 50 बार 1 जो कोण वो काबार करपाक सोदता तेकय आणि त्याची फॅमिली येणाऱ्या काळात सोपतली हे आव्हान आमच्या राखणदारांक दिता सातेरी माता की जय स्वच्छता स्वच्छता जिंदाबाद स्वच्छता स्वच्छता जिंदाबाद स्वच्छता स्वच्छता जिंदाबाद स्वच्छता एली रे एली मातारी एली रे एली मातारी एली रे एली मातारी एली रे एली मातारी आयज तुम्ही पळयला आसतले आक्रोश जो गांवकारां मदीं आसा आयज ट्रायबल समाजाचे लोक बहुजन समाजाचे लोक परत ह्या दारार आनी ह्या गेटी भायर रावचे पडटा आतांच म्हाका कळोन येयल्लें आसा की सद्याक तरी गेटींक लॉकां मारल्या आतां ही लॉकां खंयच्या कायद्यानुसार मारल्या ती म्हाका खबर ना जेन्ना आमी पळयता हेच्या पयलू ह्या TCP डिपार्टमेंटाच्या भायर कितलेशे फावट आमकां येवचे पडले कित्याक येवचे पडले कारण एकूच आसलो तो म्हटल्यार गांव राखपाक गोंय राखपाक आनी गोंय फुडले पिळगेक दवरपाक आमी पळयता की प्रत्येक वेळा आमचेर बहुजन समाजाच्या लोकांचेर अन्याय करता हो सरकार जो आक्रोश जो आवाज ह्या देवीच्या आशिर्वादान ह्या राखणदारांच्या आशिर्वादान आज हे गांवचे लोक सगळे जमल्या त्यांच्या मना काळजांतल्यान ह्या जे हांच्यांनी हो 39 अमेंडमेंट हाडला आनी हेका प्रोत्साहन दिता तांकां मना काळजांतल्यान श्राप दिला श्राप आनी हेच्या पयलू हे सांगलेले की लोकांचो श्राप घेवचो न्हू आनी बहुसंख्येक जे ट्रायबल भाव भयणां आसा त्यांचो श्राप घेवचो न्हू आयज हे घराणे ह्या गांवकारांनी घातला ह्या जल्म्यांनी घातला जे जल्मी ह्या गांवाक लागून आयज भुंयेक लागून झुजले आयज आमचे कितलेशे सुटके सुजारी ह्या गोंया खातीर
आपणाचो प्राणाची आहुती पासून दिली आणि ती आहुती दिवन आयज हे सगळ्यांकून पाश जाल्ले आसा. मातसो पासून हांकां काकूट येना. प्रत्येक वेळा आमच्या भाव भयणांक आयज ह्या हांगा टीसीपी डिपार्टमेंटान येवचें पडटा. आयज तुमी पळयता आमची आई कशी, म्हातारी कशी, आई येयल्ली आसा, ती हातीन दाळो घेवन येयल्ली आसा. हे दाखोवपाक की आमी फाटीं सरपाचे ना. आमी हो जो आवाज आसा हो फुडें व्हरतले आनी हे जे भोरे आसा, तोप आसा आनी सगळी आयदनां आसा ही बेश्टी घेवन येवंक ना. हांगा बसोन मांडपाक येयल्ले आसा. फाल्यां समज आमकां खबर आसा भितर वचपाक आयज खूब कितें कास्तीक काडची पडटली, पण हांव सांगपाक सोदता हांगा पुलीस जमल्या, हांगा मामलेदार जमला, हांगा सगळे जमल्या. मात एक सांगपाक सोदता, आमकां समज न्याय मेळना नाल्यार हे सगळी साटली पोटली घेवन आमकां हांगाच रावचें पडटलें आनी ही चूल जी आसा ती हांगा मांडची पडटली. आनी ही चूल मांडली नाल्यार तुमी चिंता जी म्हातारी थंय आसा, विराजमान आसा, आनी सगळे राखणदार जे विराजमान आसा, जे भोंवडेक वयता, हांगा हिंदू लोक सगळ्यांक खबर आसतलें भोंवडी कितें. मशाल घेवन जावं चुट्टी घेवन जे भोंवडेक वयता, जे फेरयेक वयता, ती फेरी हांगा मांडटले. आनी ही जी वतिका आसा हे टीसीपीचे जे बोर्डार बसलेले आसा, जे मिनिस्टर आसा, चीफ मिनिस्टर आसा, विश्वजीत राणे आसूं जावं डॉक्टर प्रमोद सावंत आसूं, ही भोंवडी तुमच्या घरांनी वचून पावतली. तुम्ही चिंता आपल्या कुटुंबाचे. प्रत्येक वेळा आमी सांगता तुम्ही चिंतपाक जाय आपल्या कुटुंबाचे. मागीर अशें म्हणटा का आमच्या कुटुंबाचेर अशें येयलें तशें येयलें म्हणून आनी माफी मागपाक येवं नाका. आयज जो आव्हान आमकां तुमकां दिता, ह्या अमेंडमेंटाच्या अंतर्गत सगळे गांवांत जितले लँड यूज चेंज केल्ले आसा, फॉरेस्ट लँड आसा, ऑर्चर्ड लँड आसा, नो डेव्हलपमेंट स्कोप आसा, जो बफर झोन आसा, हे सगळे फाटी घेवचे. ना जाल्यार जो श्राप आसा आनी पापाचे घडे तुमचे भरतले. जे आतां गांवकारांनी सांगला आनी गांवकारांचे तुमकां खबर आसा आयज इतिहास आसा पांये शिरतना. कितलोसो इतिहास आसा मातशें जाणून घ्या. तुमकां खबर ना जाल्यार तुमच्या जाणट्यां कडल्यान जाणून घ्या की कितें इतिहास आसा तो. आनी हांव परत एकदां मागता, हांगा कितले जाण रावल्या, पुलीस रावले आसत, एडमिनिस्ट्रेटिव्ह स्टाफ रावले आसत, जावं जे टीसीपीचे स्टाफ आसा ते रावले आसत, तांकां मागता ह्या पापान तुमी भितर सर नाका आनी हो जो न्याय आसा हो दिया. आमचे गांवकार, आमची बायलां, आयज भुरगे हांगा येयल्या फक्त आपलो गांव राखपाक आनी ह्या जो 39A आसा तो विरोध करपाक लागून. सो आतां आमी भितर वयतले, आमचे कितें सगळे आसा ते मांडटले आनी मांडपाक दिना. आनी ते समज फाटी घेयना आनी केन्ना पर्यंत सांगता ते पळयतले. आनी आतां परत एकदां सांगपाक नाका की बाबा बायला भुरगीं आसा 15 जाण आसता. आमी आसा मरे सगळे लोक आसा बायलां ना ना गेले ते पावड आम्ही काढून गेला आयज सगळं येयल्ले आसा. मोठे मोठे आमचे टायम सगळं काम सगळं सोडून घरा कडेन कितें आसपाक जाय ते सोडून हांगा येयल्ले आसा. आमकां रांदचें पडटलें. जेवणाचो टायम जाला पळय आतां
एक वरान आता चारपाक गेल्या 5 जाणांक धाडटा खंय प्रत्येक वेळा अशेंच जाता की 5 जाणांक धाडटा म्हणटा आतां हो 5 नंबर कितें मोडक्याक लावपाचो प्रत्येक वेळा होच नंबर लायता म्हाका खबर ना कित्याक लागून ती CDP काय आनी कितें तिणें खंयचो कायदो काडला तोय खबर ना म्हाका एवरी टायम तेंचें अशेंच आसता आनी आमकां हांगा रावचें पडटा गेले ते फावट पासून करमयेकारांक आमी घेवन येयल्ले तेन्नाय सेम जालें 5 जाणांक घेवन यो म्हणून सांगलें मागीर सगळ्यांक घेवन आमकां वचचें पडलें जमनीर सगळ्यांक घेवन येवचें पडलें आदेश भर रावन आनी तेन्नाय आमी तेन्ना मांडलेलें की असो जो विशय आसा हो हेज्या पयलीं हो विशय आमी ऑलरेडी मांडला अशें न्हू की परत मांडून आतां परत तेंकां आमी सगळे परत सांगतले तेंकां ती पेज बरयता पळय भुरगे तशें आमकां बरोवचें पडटा हेंकां सगळें खबर आसतना कांय खबर नासलेले भशेन करता सो आतां आमी पळोवया कितें करता ती आनी हांव एक सांगपाक सोदतां हो जो विश्वजीत राणे आसा जावं हेंचे जे TCP बोर्डान जे बसलेले आसा याद धरा आमी हांगाच न्हू तुमच्या घरान येवपाक आनी तुमच्या घरा भायर बसपाक रेडी आसा काय ना हे जे मिनिस्टर आसा तेका मिनिस्टर घरांतल्या भायर सरपाक दिवपाना हे सांगता तुमकां आसा काय ना आमी सगळे येतले ह्या मिनिस्टराच्या भायर बसपाक हे तुमची मस्तीपणां जाल्या पळय हे तुमकां दिसलां की आमी TCP भायर बसून सुशेगाद रावतले म्हणून प्रत्येक जो TCP बोर्डान बसलेले आसा तुमी व्हडले व्हडले हे आसत बायको तुमचे तुमकां आमी सोडपाचे ना तुमकां दिसता की बाबा आमी ओगी रावतले म्हणून घरांनी येतले घराच्या भायर लॉस करतले अक्षरशः तुमच्या फॅमिली फुडल्यान लॉस काडटले तुमची धोडो काडटले बाबा कितें करता ते तुमी कसले हे करता ते आनी गातन जी आसा ती गातले सारखे आणि येता असताना आमचा देऊ यायचो आणि माहीत सांगनाका तुझ्या दारा पुढे बसला म्हणून आणि तो मस्ताचा देव येईलो त्याला किती सांगले तर तुम्ही याद करा तो मस्ताचा देव येईलो त्याला किती सांगले तर तुम्ही याद करा सांगतालो मस्ताच्या देवाक तुमच्या दाराने ओपन राहिनाका मस्ताचा देव शांतो येईलो तुमच्या दारात त्या दारान किती सांगले तर तुम्ही याद करा आयज हांगा लोक येयल्या लोक फाल्यां थंय रावल्या सोंपोवपाचें आसा तेका हांगाच येयल्या फाल्यां तुमकां सोंपोवपाक जाय हांगाच सोंपया तुमकां कितें करपा आसा हांगाच करून दाखया हे मस्ती जाल्या आनी व्हडले व्हडले सांगते देवस्थानांची व्हडली व्हडली गजाली सांगता कसल्यो गजाली तुमचे कडेन आसा हिंदुत्वाचे गजाली हो BJP सरकार सांगता कसल्यो गजाली हे आयज हिंदू लोक हे बहुसंख्य हिंदू लोक आसा आनी ह्या हिंदू लोकांक तुम्ही प्रत्येक वेळा जमनीर हाडटा ह्या जमनीर बसचें पडटा आमकां डिपार्टमेंटाचे भायर बसचें पडटा म्हटल्यार कितें भाऊ साहेब जेन्ना आमी पळयताले की पयलू एक कितें आयकोपाक तरी रेडी आसताले आयज आयकोपाक पासून रेडी ना आमचो डिमांड क्लियर हा जी 84,137 एरिया आमच्या गांवांत चेंज ऑफ झोनाक काडला ती सगळी फाटी घेवची आणि रिचेक करची इन प्रोसेस ऑपरेशन हे ते आमकां कांयच आयकोपाचें ना आयच्या दिसा कितें आहा तो निर्णय जातलो 84,137 एरिया सगळी कायदेशीर भायर तुमी जी काडलेली आहा ती फाटी घेवची आणि रिजेक्ट करची इतलोच आमचो डिमांड आसा आनी नोटिफिकेशन फाटी घेवपाक कायद्यानुसार ताका रायट आसा अशें न्हू बाबा बोर्डाक इतारतले मिनिस्टराक इतारतले आनी कितें जालें मिनिस्टर फोन मारून सगळे विकता हेजे गांव विकले सोंपयले गांव एक फोनाचेर तुमकां फोन मारून हे रिजेक्ट करूंक जायना खंय गेलो मिनिस्टर आनी खंय गेले ह्या बोर्डाचे मेंबर तांकां जाय तेन्ना रातोरात बोर्डाची मिटींग घेता आनी पास करता सगळे हेजे पयलू सगळ्या हेजे पयलू नोटिफिकेशन फाटी घेतलेली आसा अशें ना की नोटिफिकेशन फाटी घेवना तुमी गुगलार मुद्दम रिसर्च करून पळया नोटिफिकेशन हेजे पयलू जितली येयल्ली आसा एग्जाम्पल तितून बरयलेलें आसा की नोटिफिकेशन फाटी घेवंक शकता तिंका सेक्शनूय गव्हर्मेंटान प्रोविजन दवरलेलें आसा मागता TCP मिनिस्टरा कडेन जर तर तूं आयज फाटी घेयना जो श्राप आमी घातला तो तुका आयच्या दिसासून चालू जातलो टोटल कितली जमीन एक सर्वे नंबर सांगता टोटल 84,000 जागो आसा आनी जो ऑलरेडी तेंच्यांनी 39H अंडर घातलेलो आसा आनी जागो जो 2 लाख मायज सुमार जागो ओवरऑल आसा पण तितून जो 84,000 घातला आनी तितून ऑर्चर्ड लँड आसा फॉरेस्ट कवर आसा मागीर तितून नो डेव्हलपमेंट स्लोप आसा आमचो ऑर्चर्ड टोटल जो जमीन आसा ती आख्खी ती लँड यूज चेंज करून हे सोंपोवपाक सोदता आनी हेजो विरोध जो आसा हो कंटिन्युअस कितलेच फावट हांगा येयले आतां आनी वचपाक नाका हांगाच बसून कितें तरी करचें पडलें न्हू तुमकां कितें दिसता विरेश ती वर्टिकल विरेश 15 तारीख कित्याक रे बाबा सगळ्यांक येवनी तांकां पळोवनी न्हू ऑफीस हांगा येवनी जालें आमी हांगा ऑफीस मारलें विरेश बाबा पयलू झाडां पेडां पोंदाक ऑफीस आसतालें
म्हणटाले बरोबर गांवकार म्हणटाले मांडटाले काय ना हय आज येऊन हांगा जायना झाड हाडुया तांकां झाड एक हाडून जावया झाड तरी लावया मेरी बाब ती तांकां भटिका झाडां सगळीं कातरुपाक जाय न्हू भटिका डांगोर म्हणून आसा पळय ती येवन पळयलो थंय हें करता काय ऑफिसान पळय बसून कशें जालां हांगा सगळे ऑफिसर आमचो परेश गायतोंडे म्हणून आसा परेश गायतोंडे तांचो माफिया हांव सांगता हो माफिया एलायज करता कित्याक परेश गायतोंडे सगळ्या हितून इन्वॉल्व आसा आनी तेकाच त्या टीसीपी बोर्डान बसयला जेन्ना एलक्यू रिप्लाय मागता एलक्यू रिप्लाय दिवपाक रेडी ना हो माफिया जाला तो कन्सल्टंट करता आणि तो जो आसा तो बोर्डारूय बसला म्हणल्यार दोन्ही वाटेन खाता हो चोर लूटमार करपाक पडला हांव सांगता परेश गायतोंडे कशें ताका बोर्डार बसयला हो सरकार जो आसा हो सरकार फोटींग जाला ह्या सरकारान तेका ह्याच बोर्डार बसयला टीसीपी बोर्डार बसयला आणि तो बाकीचे सगळे कन्सल्टंट घेता म्हटल्यार कितें डिलिंग जे आसा म्हटल्यार आपणाक दी तुजें जाय तें करून दिता कितें आसूं तें चालू आसा आणि ही जी वर्टिका ठाकूर आसा ही हांगा बसता सुशेगाद एसी कॅबिनात तिका आमी केन्नाच ग्रावंडार पळोवंक ना पळयला केन्ना दिसलें तुमकां आनी हे कोणूच दिसना हे कोण दिसता हांगा बसता सुशेगाद सायनी मारता तांकां ऑर्डर येता फोन मारून ती ऑर्डरीचेर सायन मारता सोंपलें हें चल्लां सद्या गोंयांत आनी कांयच ना पयर बोंडवेल लेकाच्या वेळार टीसीपी मिनिस्टर विश्वजीत राणेन सांगला आपूण सगल्यो गोश्टी आसा त्यो मुख्यमंत्र्याक सांगून करता मुख्यमंत्री तूं भागीदार आसा असो पळय आतां ते 1 आनी 2 डिसायड करपाचें पडटलें कित्याक दोगूय भागीदार आसा तरी म्हाका दिसता कित्याक तो कित्याक ओगी आसा हांवें मुखेलमंत्र्याक हे सगळें मेमोरेंडम दिलें हांवें ऑलरेडी तांकां सांगलें की बाबा अशें अशें आसा हें अशें अशें जाल्लें आसा हांगा देवाचे सगळे देवस्पण आसा हें बसून सांगलें अजून पर्यंत म्हाका रिप्लायूय मेळोंक ना अजून पर्यंत ते नोटिफिकेशन फाटीं घेवंक ना सो ह्या दोगांनी जबाबदारी घेवपाक जाय आयज 1 2 म्हणटा दोगूय 1 जाल्ल्या म्हटल्यार 1 जावन गोंय सोंपोवपाचें गोंयाचो निसंधान करपाचो हो जो षडयंत्र आसा हो तेंच्यांनी रचलेलो आसा आनी हो षडयंत्रान हांव मागता गोंयकारांनी चिंतपाक जाय की हांकां कसो धडो शिकोवपाक जाय तो हे प्रत्येक टायम कितें आमी हांगा येवपाचें काम ना धंदो ना म्हटल्यार गोंयकार सोंपपाचें इकॉनॉमिकल बूस्ट जो म्हणटा स्वयंपूर्ण म्हणटा आत्मलक्ष मातशें वेदीत करा आमी लक्ष वेधी सूचना घालता पळय तशें तुमी लक्ष वेधा हांगा वेधा मातशें पालेम टू शिरगांव जो एंटायर दोंगर आसा तुमी ब्रिजा वयल्यान पळयता खूब जाण म्हाका म्हणटा की वयर दोंगर कातरिता त्या दिसा एक मिडियाक नॅशनल मिडियाक मुखेलमंत्र्यान एक आपणाचें सांगलें ताका विचारलें दोंगर कातरिता लोक भायर सरता हें जाता तें जाता तो म्हणपाक लागलो 60% फॉरेस्ट आसा अरे फॉरेस्ट कातरिले हें ताका पासून सांगलें प्रायवेट फॉरेस्ट जे आसा ते पासून लँड यूज चेंजान घातले आनी अप्रुवल दिली सो आतां हे फॉरेस्ट तो खंयच्या आधाराचेर ते मिडियाक सांगता 60% खंयच्या आधाराचेर सेंट्रल गव्हर्मेंट एक सांगता तूं हांगा एक सांगता अरे हितून क्लियर कट कळटा ही फोटिंगपणां आसा आनी ह्या फोटिंगपणाचो बळी जो आसा हो गोंयकार जाल्लो आसा गोंयकारांची जे आयज कश्टकरी समाज जो आमचो म्हणटा हो कश्टकरी समाज सोंपता आयज ह्या गांवांत पांये गांवांत णवशिरांचे भेंडे मेळटा हेका जो एक आधुनीक म्हणल्यार आयज खंयच्याच देशान न्हू जगान खंयच असलो भेंडो मेळना आनी तेंची बियां जी आसा ती तेंचे कडेन आसा म्हटल्यार तुमी ह्या कश्टकरी समाजाक सोंपोवपाक उठल्या तेंचें कितें आसा तें निसंधान करपाक उठल्या ना आमी सद्याक जे आसा ते सानांद्रे मतदारसंघाचे सगळे जे आसा तेजो विरोध ऑलरेडी केल्लो आसा हे गोंयभर आमी व्हरतले आमी उलो मारता कित्याक गांवच्या लोकांनी भायर सरपाक जाय फाल्यां गांवचे लोक वोगी रावले नाजाल्यार ते जावपाचें ना गांवच्या लोकां कडेन उलो मारता ज्या गांवांत आमकां उलो मारून आपयले ज्या गांवांत तांकां आमचे कितें आदार जाय जाल्यार आमी त्या गांवांत आसतले त्या गांवाक सपोर्ट करपाक आनी ह्या टीसीपीचेर कितें मोर्चे हाडपाक जाय कितें हाडपाक जाय आनी एक मुवमेंट जो आसा हो गांवोगांवी वचोन हो मुवमेंट आमी डेव्हलप करतले कित्याक आमी प्रत्येक वेळार सांगता गांवचे लोक आयज हांगा जे लिडर आसा हे गांवचे लोक आसा हांव न्हू हांव फक्त एक जरियो आसा
पण हे गांवचे लोक आयज तुषार सारको भुरगो जावं भुपेशा सारको भुरगो जावं वासू सारको भुरगो हे जे आसा ते लीड करता ते फुडें चल्ल्या बायलां हांगा लीड करता हांगा जाणटी येयल्ली आसा ती हांगा लीड करता हे भुरगे आसा ते लीड करता सो अशें न्हू आयज हांव मागता गोंयकारां कडेन की तुमी लिडर जाया स्वता कोण हो येतलो तो येतलो न्हू तुमकां कितें आदार जाय आमी आसा मात तुम्ही स्वता लिडर जाय तुम्ही स्वता फुडें सरा आमचो तुमकां पूर्ण तेंको आसतलो हो तुम्ही पळोवंक शकता हो तुम्ही क्लियरली पळोवंक शकता ना 15 जाणांक आमी सगळ्यांक घेवन वयतले आमची जाणटी बायलां बी सगळीं आसा तांकां भितर व्हरपाक जाय आयज तांकां तुमकां वचपाक जाय काय नाका हो पळय क्लियरली पळोवंक शकता ही हे जे सर्वे नंबर आहा पळय हो सगळो नो डेव्हलपमेंट्स करता हो 53, 54, 55 आनी हो जो आहा हो 42/1 आनी 42/2 सगळो पळोवंक शकता हो नो डेव्हलपमेंट्स ग्रुप NDZ आनी हो सेंट्रलाचो रिपोर्ट आहा जितली ऑरेंज एरिया दाखयला पळय ती 50% अबाव आहा ऑरेंज एरिया 50% अबाव आसा आतां ऑलरेडी हांव एक सांगता ऑलरेडी कटींग चालू केल्या ऑलरेडी हेंच्यांनी रस्ते बांदल्या भितूर कॉन्क्रीट रोड आनी ते कॉन्क्रीट रोड चालू आसा काम आतां हें जेन्ना बोवाळ जालो तेन्ना आतां बंद दवरला म्हटल्यार प्रत्येक वेळा जेन्ना आमी बोवाळ करता तेन्ना बंद दवरता हांव जेन्ना हांगा गोंयांत नासलो तेन्ना हेंच्यांनी हें काम चालू केलें कॉन्क्रीट रोडी चालू केली आनी खुबशीं झाडां जी आसा ती कातरिली आतां म्हाका विचारपाचें आसा जो विश्वजीत राणे म्हणटा आपूण एक झाड कातरूंक दिना तूं हांगा तांकां झाडां कातरून सोंपयली म्हटल्यार हो विश्वजीत राणे कोणाक पिशान काडटा आपूण एक झाड कातरूंक दिवपाना आपूण फॉरेस्ट मिनिस्टर हे मिनिस्टर अरे तूं भायल्या देशांत आफ्रिकेक वचून ते फोटोग्राफी करता हांगा येवन मातशी फोटोग्राफी कर कोण मेळपाना तेका लागून तूं भायल्या देशांत वयता तूं यो आयज आमच्या हितून कितलेशे जाण जनवरां आसलीं वायल्ड लायफ एनिमल्स आसले ते तुमी काबार केले तूं फॉरेस्ट मिनिस्टर आसा ह्या फॉरेस्ट मिनिस्टराची जबाबदारी घे आनी हें जें आसा PCPच्या थ्रू सगळें सोंपयलां तुवें सो हें क्लियर दिसता की हें सगळें वायलेशन आसा म्हणून आमी पिसफुलीच आसा आमी पळय आमची हिस्ट्री आसा आमी केन्नाच ना हांव एक सांगता आमची हिस्ट्री आसा अजून पर्यंत केन्नाच आमी वायलन्स करूंक ना आमचे कंप्लेनी घातल्यो मेयावलीच्या टायमार बेश्ट्यो कंप्लेनी घातल्यो आयज त्यो भायर मारल्यो लॉस जाले तो कोण ते पंच मेंबर आसले पुलीस आसले सगळ्यांक लॉस जाली कित्याक थोड्या पुलिसांनी आमचेर आनीक कंप्लेनी घातल्यो तांकां माफी मागची पडली कोर्टान हायकोर्टान सो आमी केन्नाच वायलन्स करूंक ना आनी हांगा वायलन्स करपाचें आसलें नाल्यार वायलन्स करून आमी खंय पावत दुसरे कडेन पावतले हांगा येवचे ना आमी आमचो हक्क जो आसा जो आमकां संविधानान दिल्लो आसा तो मागपाक येयल्या आमी कायद्यानुसार जे हे नोटिफिकेशनान मांडलां ते मांडपाक येयल्या आनी आमी आमचो जो प्रश्न आसा हो सगळो तेंचे कडेन मांडटले आनी हे जो ऑफीस आसा हे ऑफीस प्रायवेट ऑफीस न्हू हांव एवरी टायम म्हाका सांगचें पडटा की ऑफिसान कित्याक घेयना तुमी समजोवपाक जाय की बाबा आयज लोक येयल्ले आसा लोकां वांगडा इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह येयल्ले आसा हे भितूर वचून आमकां आमचे मुद्दे आसा ते मांडपाक आमकां अधिकार आसा आमचो अधिकार तुमी काडून उडयलो नाल्यार आनी उरला कितें ही हुकुमशाही जाली हांगा किंग्स रूल लावपाचो डिक्टेटरशीप जाली नाल्यार तुमी सांगा की हांगा किंग्स रूल लागला म्हणून आनी हो कायदो आमी रेडी केला तांकां वचून सांगून एक मिनिट म्हाका एक स्लॉट्स म्हटले की आमची पावणी घडटा ना आमी सगळे भितूर लास्ट टायम आमकां धाडले करमणीचो वांगडा येयल्ले तेन्ना धाडल्या तिका आमी बरे भशेन सांगला लास्ट टायम बरे भशेन सांगला आमी आतांय बरे भशेन सांगताले लोक आसूं
तुमकां आनी हांव जितले लोक भितर पावता भितर येवन कोणाक भायर तेंकाय मातशें PCB ऑफिस पळोवंक जाय. ऑफिसान कशें सायनी मारता पळय रावन तें पळोवंक जाय. पळोवपाक जाय न्हू मातशें. रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाची आतां ह्यो कंप्नी कोणाक रिकॉग्नायज करपाक जाय, तुमी करपाक जाय. ही म्हातारीची कंपनी आसा ही व्हरून दाखयली आर्किओलॉजी डिपार्टमेंट सगळ्याक दाखयली. हे हेरिटेज सायट्स आयज हेरिटेज सायट्स तुमी कन्वर्जन करता नोट हे करता नो डेव्हलपमेंट स्लोप आसा थंय. हांगा कितें म्हणटा तुमकां इन्वायट करता म्हणटा तुमकां सजेशन दिवपाक आनी ऑब्जेक्शन कितें आसता दिवपाक. आतां हे इन्विटेशनचं जशें लग्नाक दिता, जशें बर्थडेक दिता जावं आनी कित्याक दिता, तेन्ना कितें करता ते इन्विटेशनाक मान दिवन वयता काय ना. आनी आतां आमी कितें करतले आमी हाडया इल्ले तांदूळ बिंदूळ कितें आनी हांगाच घालुया चून मांडुया.
सद्याक आमी पळयता की TCP डिपार्टमेंटा भायर पाले शिरगांव तशेंच एक्टिविस्ट आनी तांचो आमदार RGPचो विरेश बोरकर हे सद्याक आयल्या TCP डिपार्टमेंट हांगसर सद्याक मेळपाक ते सगळे TCP डिपार्टमेंटान एलाव केल्ल्या MLA बरोबर सगळे जे कोण येयल्ले आसा प्रोटेस्टाक सगळ्यांक भितर आपयल्ले आसा सद्याक पुलिसांनी सांगले हिशोबान आतां मिडियाक सद्याक तेंच्यांनी भितर वचपाक अजून तेंच्यांनी परमिशन दिवंक ना पण जे लोक येयल्ले आसा प्रोटेस्ट घेवन तांकां सद्याक भितरले आपयल्ले आसा भितर कितें उलोवप जातले ते आमदार विरेश बोरकर आमचे मुखार येवन म्हणटलो सांगतलो की कितें जालें भितर आनी ते हितून विलेजर्स तशेंच जे प्रोटेस्ट करता आनी आमदार तो सद्याक ते हॅप्पी आसा कारण आनी फुडले तेंचे डिसिजन कितें आसतले हे सगळे ते मिडिया मुखार मांडटले तर आमी तुमचे मुखार हे सगळे प्रोटेस्ट घेवन येतले पळयत रावा GNH. अजय 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 काल सुद्धा तुम्ही प्रोटेस्ट केले पाले गावान एक अवेअरनेस कितें जालें पळय जे झोन चेंजाचे जे नोटिफिकेशन येता हे आता तिसरें नोटिफिकेशन येता एवरी टायम तेंच्यांनी हेच्या पयलीं एक आंदोलन केल्लें आनी हें केल्लें पण मिटींग करून मार अवेअरनेस केलें सांगलेलें आनी आयज तें ऑब्जेक्शन फायल करूंक येयला म्हाका दिसता 25 का 26 तेजी लास्ट डेट आहा सो इन्विटेशन दिवपाक सगळे विलेजर्स गेल्ले आहा आमचे चिमलाचे लोक तांकां सपोर्ट करपाक येयल्ले आसा आमदारूय तेंचो आसा एवरी टायम तेंच्यांनी सांगलेलें की हें आमकां पयलीं कन्सिडर करा म्हणून म्हणजे जो रिप्रेझेंटेटीव आसा पंचायत आसा तांकां सांगून तुमी हें चेंज ऑफ झोन करा म्हणून हे TCP बोर्डान डिसिजन घेता CTP डिसिजन घेता आनी ठोपता हेंचे आनी थोडे आहात ऑलरेडी कन्वर्ट जाल्ले आहा जागे जितून तेंची घरां वयता देवळां वयता अरावंड एके सायडीन 70 आनी एके सायडीन 60 अशे वाटे करून 150 प्लॉट्स तेंच्यांनी केल्ले आसा आनी तो तुमी खबर आहा बांबोळच्या सकयल्यान पांयां तो स्लोप आहा आनी गांव पांय आनी ताचे सकयल गांव आहा आनी मागीर रस्तो आमकां नॅरो आसा सो तेंचे गांवूच पिड्ड्यार जावपाचो आमी गोंयभर पळयता प्रोटेस्ट चल्ल्या TV चल्ल्या अडेतीस चल्ल्या हांगा चल्ल्या पूण उठ सूट लोकांक रस्त्यारूच येयल्या उपरांत न्याय मेळटले अशें दिसता तुका तेच जाल्लें आसा कित्याक जेन्ना आमी डेमोक्रेटीक कंट्री म्हणटा डेमोक्रेटीक देश म्हणटा आनी कॉन्स्टिट्यूशन आसा म्हणटा जाल्यार पयलो हक्क फॉर द पीपल बाय द पीपल टू द पीपल म्हणटा न्हू आमी म्हणटा लोकांक जाय ते जावपाक जाय आमचो मुख्यमंत्री तेच म्हणटा की लोकांक जाय ते जावपाक जाय पण लोकांक सांगनासतना तुमी प्रोजेक्ट हाडटा युनिटी मॉल लोकांक सांगनासतना हाडलो DPR दिवंक ना प्रशासन संस्था लोकांक सांगनासतना DPR दिवंक ना आतां तो खंय तरी बंदारा हाडटा मिराबाग DPR दिवंक ना तेजो लोकांक सांगनासतना ते हाडटा आतां हांगसर हे 39 हे इतले डेंजरस आसा की फाल्यां तुजें तर ऑर्चर्ड लँड आसा मागीर दोंगर आसा फॉरेस्ट आसा मागीर तुजें एग्रीकल्चर लँड कितें आसूं ते तुका एक एप्लिकेशनाच्या अंडर मातशी फी बोलले की 30 दिसाचेर तुका ऑब्जेक्शन मारता तो ऑब्जेक्शन फक्त फायलीन दवरता तेजेर कांय एक्ट करना आनी कन्वर्ट करता झोन चेंज करता आनी मागीर सेटलमेंट जाता ते प्रोजेक्ट हाडटा सो लोकांकूच हातीन हे घेवपाक जाय हे व्हडले हितून करपाक जाय फक्त पांया पुरती उरपाक जायना आमच्या चिमलान 39 हे जायना कित्याक सांग जागोच ना कांयच ना म्हणटा 39 बाकीचे तरेन त्या सायडीक पेडण्या त्या सायडीक तुमी पयला झोन चेंजींग कशें जातालें आतां तिसवाडेन चालू आसा सावथाक चालू सगळ्याक कन्वर्जन झोन ऑफ चेंज चालू जाल्लें आसा सो लोकांकूच लास्ट एक होप आसा की लोकांक उठपाक जाय आनी सरकाराक दाखोवपाक जाय म्हणजे 39 हे फाटीं घेवन आयल्यार मुखार आमकां भाटां शेतां काजी काय दिसपाना मेळपाना काय दिसपाक ना 39 हे फाटीं घेवपाक आमी तो नंबर 2 मिनिस्टराचे बायटूय पयलें तो टेबल टेनीस खेळोन मागीर ताका मातशें तो तकलेलो आनी मागीर तेणें बायट दिलें की 39 हे आपूण करूंक शकना म्हणून म्हणजे फाटीं घेवपाक इतलें डिफिकल्ट आहा जर तुमकां जर ती विलिंगनेस आसा हो एक्ट आसा अमेंडमेंट एक्ट केल्लो आहा सो ते 39 हे तुमी हे करा मरे कितें म्हणटा ओमीट करा रिपील करा भायर मारा ते आमकां नाकात न्हू तेच्या पयलीं 16 बी आयले मागीर मदीं तेंच्यांनी एरर म्हणून 17-2 हाडले 17-2 भायर मारले फाल्यां कितें करतले ते आतां इलेक्शना पुरते आतां काडून भायर मारतले पण परत दुसरे 49 ए 39 बी 69 बी हे नवे सेक्शन हाडटले सो ताका लागून एक आमी आतां प्रस्ताव मांडपाचो आमचो आमदारूय आयज नाल्यार फाल्यां एक बील घालपाचो आसा तें बील म्हणल्यार मेगा प्रोजेक्ट कितें ते डिफायन करतले आमी मेगा प्रोजेक्ट डिफायन केलो कितें ते आजून पंचायत राज एक्टान मेगा डिफायन केल्लो ना
आनी ग्रामसभेक पावर कायदो हाडटलो हय आमदार. ग्रामसभेक पावर की मेगा प्रोजेक्ट ग्रामसभेन डिसायड करपाचें बाय कॅरिंग कॅपॅसिटी उदकाची अवेलेबिलिटी गार्बेज अवेलेबिलिटी सगळें इन्फ्रास्ट्रक्चर अवेलेबिलिटी करून ग्रामसभा डिसायड करतली मेगा प्रोजेक्ट हाडपाचो काय ना ते हे दोन आमी अमेंडमेंट्स हाडूंक सोदता हे हितून आमी हे ते असेंब्लीन आमी ते घालतले सो तेतून सगळें डिसायड जातलें की कॅरिंग कॅपॅसिटी कितें हो आहा सगळें उदकाचें. डिसायड म्हणल्यार ग्रामसभेक पावर मेळटला आतां कितें आहा ग्रामसभेक पावर ना कन्स्ट्रक्शन रिलेटेड उलोवपाक ग्रामसभेक सेक्शन 6 अलाव करिना सो सेक्शन 6 आमी ते अमेंडमेंट मागतले की मेगा प्रोजेक्ट डिसायड करूंक जाय म्हणून तेजो ग्रामसभेक पावर दिलो ग्रामसभेन रेजोल्युशन पास केलें ग्रामसभा सुप्रीम बोर्ड कांयच करूंक शकना 39 हे कितें जाता 39 हे 70 फक्त झोन चेंज जाता झोन चेंज जाल्यार मागीर सेटल फ्रॉम नॉन सेटलमेंट टू सेटलमेंट जाता मागीर तसो मेगा प्रोजेक्ट आसा सो तेवूय व्हेरी इम्पॉर्टंट आसा की मेगा प्रोजेक्ट्स जर नाका म्हटलें जाल्यार मागीर कन्वर्जन तितून करून तुका कांयच फायदो जायना म्हणजे चेंज करून कांय फायदो जायना सो तेगेरूय आमची नजर आसा जर सरकार तें करूंक सोदना तर सरकारान हें करपाक जाय